नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो। यासीन भटकळाच्या कारवाया वाटकच वास्को सावन अचकीत ना जाल्ल्या एका तरणाट्याची काणी ताका पाकिस्तानान व्हेला आसूये। थळाव्यांक दुबाव, आवयचो आकांत। लुसोफोनिया गेमी धुकल्ल्यो 2 म्हयन्यां फुडें जानेवारीन 18 ते 29 मेरेन जातल्यो गेमी तिरंगो घेवन खेळगडे देंवतले मैदानार। मकाव जाल्ले बसकेंत निर्णय। रोमी आनी देवनागरी लिपीन वेगवेगळे साहित्य पुरस्कार दिवंक कोंकणी अकादमीचो विरोध। राजकीय स्वार्था खातीर विष्णू घालता फूट, अकादमीचो आरोप। जमनीचो हक्क भुंयपुतांक मेळ्ळो ना जाल्यार सालेली भशेन कायदो हातांत घेवन फाटी रावचे नात। मावळिंगेचे लोक जाले एकठांय, सरकार गंभीर ना म्हूण आरोप। आनी हातुर्ली मया पिळगांवकार फामिलींतल्या 4 अनाथ भयणींक निमणो मेळ्ळो आदार। माधव ढवळीकार ट्रस्ट बांदून दिता घर, प्रुडंटाचो इम्पॅक्ट। खबर विसरान इम्तियाज अहमद हो वास्कोचा तरणाटो 6 म्हयन्या फाटी रत्नागिरीच्यान अचकीत ना जालो। ज्या घरान यासीन भटकळाचो बापूय यो वच करतालो त्या घरातलो हो भुरगो। ताची आवय म्हणटा पुलीस काय काना मनार घेनात। थळावे म्हणटात ताका पाकिस्तानान व्हेला आसूये। भटकळाक लागीं आशिल्ली ती फामील विचारपाक गेल्यार आमच्या रिपोर्टरांक मेळूंक पसून तयार ना। यासिनाचो गोंयान वावर वाडटकच कांय भुरगे ना जावपाक लागल्यात हो बोवाळ जाल्लो। तेन्ना पुलिशेन कांयच केलें ना। आता हीच गजाल NIAच्या तपासांतल्यान फुडें आयल्या। मरियम्बी शेख ही वास्को रावपी बायल। इम्तियाज अहमद हो तिचो चलो। 6 म्हयन्या पयलीं रत्नागिरी महाराष्ट्रांतल्यान नाच जाला। नुस्त्याच्या बोटीर काम करपाक तो थंय गेल्लो। तो खंय गेला हें कोणाकूच खबर ना। माणगांव महाराष्ट्रांतल्यान तो ना जाल्ल्यान वास्को पुलीस कागाळ घेवपाक तयार ना। माणगांव पुलिसूय कागाळ घेनात। त्या खातीर मरियम्बी सामकी पिशी जावंक पावल्या। कैसा भी करके मेरा बच्चा मुझे ला के दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं है। मेरा लड़का मेरे को चाहिए। 6 महीना मैं इधर उधर भटकती, पागल के सर का हो गई मैं। इधर बोल के मैं उसको ढूंढेगी, 2 बार जाके ढूंढ के आए मैं। मेरे पास अब ये नहीं, हिम्मत नहीं सर का, नहीं हो गया। मेरा लड़का पहले मुझे ला के देने का, बस पुलिस का काम है ला के देने का। मेरा बच्चा कैसा भी करके मुझे चाहिए, बस मेरा लड़का। मैं लड़के के बगैर नहीं रह सकती मैं। अकेला लड़का है मेरे को, 2 भी नहीं 3 भी नहीं, अकेला है मेरा। अब्दुल हमीद बुडा अली ह्या वास्कोच्या मनशान इम्तियाजाक फोर्सान रत्नागिरी धाडिल्लो। इम्तियाज ना जावपा फाटल्यान यासीन भटकळ आसूये असो लोकांक दुबाव आसा। त्या खातीर कागाळ नोंद करपाक वास्को पुलिसांनी 5 म्हयने लायले अशें मरियम्बीक दिसता। अब्दुल हमीद वास्को आयले अशी माहिती वास्को पुलिसांक दिवनय पुलिसांनी कांयच चौकशी करूंक ना अशें ती म्हणटा। मालगांव गए थे हम लोग, तो उधर कंप्लेंट हमारे लिया नहीं। वो पहला उसका पात्रों बड़ा जाके कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट दे के बोलने लगा इधर नहीं उधर जाके कंप्लेंट दो, ऐसा दो बोल के बोलने लगा। कौन बोला? वो मारगांव पुलिस स्टेशन में। मानगांव हाँ, उधर जाके फिर श्रीवर्धन में आगे उधर गए हम लोग। उधर भी हमारा कंप्लेंट नहीं लिया। के पहला 3 बार गए तो हमारे कंप्लेंट ही नहीं लिया। इधर पुलिस स्टेशन, वास्को पुलिस स्टेशन में। तो उधर से गायब है ना, उधर तुम लोग कंप्लेंट करो बोल के बोला। तो हम लोग बोले बच्चा इधर का है, उधर क्यों कंप्लेंट करने का। लेके गया, वो भी ये किया। वो मालूम है 6 महीना हो मेरा बच्चा नहीं। मेरा बच्चा कैसा भी करके मुझे ला के दो, बस। कौन लेके गया था उसको? वो बुढ़ाले अब्दुल हमीद। कहाँ का रहना है? इधर का शाफी मस्जिद का है। वो को मत लेके जबरदस्ती हाथ में पकड़ के लेके गया। वो जबरदस्ती करके लेके गया। तारा मैडम को लेके जाके तो उसके बाद में मेरी कंप्लेंट ली है। नहीं उधर जाके करो, इधर जाके करो बोल के बोलने लगे वो लोग। पुलिस को बोली भी मैं इधर आया है, वो उसको पकड़ो तो केयर नहीं किए पुलिस लोगों ने। उसके पहला भी मैं गई तो मेरी कंप्लेंट नहीं ली। इधर नहीं उधर जाओ बोल के मेरे को ये करके भगा के डाले उधर से मेरे को। यासीन भटकळ अशेच भुरग्यांक ना करून तांकां इंडियन मुजाहिदीनान भरती करपाक व्हरतालो हे आतां मुखार आयला। इम्तियाज हे तशेंच एक उदाहरण आसूं येता। प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात ती म्हायती अशी, आतां मेरेन सुमार 5 भुरगे गायब जाल्यात।
तांकां आतंकवादी करपाक भटकळ हेरतालो। कांय जाणांक फोर्सान व्हरून भरती करपाचो केलो यत्न। पुलिशेक म्हायती दिवन पासून कांयच जावंक ना। गोंयांत हेर वाठारांनी भुरग्यांक आतंकवादी करपाचो यत्न। महत्वाची गजाल म्हळ्यार वेळार तपास जाल्लो जाल्यार आनीक कितलेशेच भुरगे वाचपाचे आनी घडये देशभर जाल्ले कितलेशेच बॉम्बस्फोट आडावपाचे। आता तरी पुलीस हे प्रकरणाची खोलायेन तपास करतले। वास्कोच्यान दिशांत परब। गोंयांत जावपी लुसोफोनिया गेम्स आता 2 म्हयन्यांनी फुडें व्हेल्यात। नोव्हेंबरांत जावपी ह्यो गेमी आता 18 ते 19 जानेर 2014 जातल्यो। आयतारा मकाव जाल्ल्या एकोलॅब बसकेन हो निर्णय घेतलो। एकोलॅब कमिटी डिसेंबर म्हयन्यात गोंयांत येवन गेमीच्या तयारेची पळोवणी करतली। IOC आनी IOA हांचे मदली केस्तांवाद तेन्ना मेरेन सोंपतली असो अदमास आसा। गोंयांत जावपी लुसोफोनिया गेमी घडोवन हाडपी एकोलॅब कमिटीची आयतारा मकावन बसका जाली। ह्यो गेमी 2 म्हयन्यांनी फुडें घेवपाचो निर्णय बसकेंत जालो। नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत ह्यो गेमी जावपाच्यो आसल्यो। तयारी जावंक नाशिल्ल्यान गेमी मुखार व्हरच्यो पडल्यो। 18 ते 19 जानेर 2014 ह्या दिसांनी गेमी जातल्यो। लुसोफोनिया गेमींनी भारतीय तिरंगो जायच असो गोंय सरकारचो आग्रह आसा। आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कावन्सिल आनी भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशना मदलो वाद 18 जानेरा मेरेन सोंपतलो अशी आस्त आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। देवनागरी आनी रोमी लिपीच्या आदाराचेर कोंकणीची फूट घालची न्ही। देवनागरी आनी रोमी लिपीन पुरस्कार दिवपाच्या कला अकादमीच्या निर्णयाक कोंकणी अकादमीन विरोध केला। राजकीय स्वार्था खातीर विष्णू वाघ कोंकणीन भाशीक वाद करून फूट घालूंक सोदता असो आरोप अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायकान केला। लिपीच्या आदाराचेर पुरस्कार दिवपाची गरज ना। साहित्य पुरस्कार भाशेक दितात, लिपीक न्ही, अशें पुंडलीक नायक म्हणटा। गोवा कोंकणी अकादमीन कला अकादमीचे निर्णयाक विरोध केला। आमचो रोमी लिपीक विरोध ना, पूण लिपीच्या आदाराचेर फूट घालची न्ही अशें अकादमी म्हणटा। हो अशे तरेचो निर्णय जो आसा तो कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणाक विसंगत आसात, सारको ना अशें आमकां दिसता। आनी त्या खातीर आयज वावुरपी मंडळाची जी बसका जाली ते बसकेंत ह्या निर्णयाक आमी विरोध केला आनी गोवा कोंकणी अकादमीन खर विरोध केला ह्या निर्णयाक। देवनागरी बरोबर रोमी पुस्तकाक वेगळी कॅटेगरी करपा संबंदान कला अकादमीचो मनीस अध्यक्ष हे करूंक शकना अशें आमकां दिसता। ताणें तें करचें न्ही आनी त्या खातीर आमचो विरोध आसा। म्हणून आमी एक्झिक्युटीव बोर्ड जो आसा तो गोंय सरकारा कडेन मागता की हो निर्णय ताबडतोब स्थगीत करचो, हे निर्णय प्रक्रियेंत हस्तक्षेप करचो आनी हो निर्णय वावुरपी मंडळाचो आसा तो फाटीं घेवपाक लावचो। वेगळो साहित्य पुरस्कार दिवप साहित्य सल्लागार समितीचे वांगड्यांक बरोबर दिसना। पूण ह्या वर्सा रोमी लिपींतल्या साहित्यांतल्यान कमीत कमी 10 एंट्री आयल्यो जाल्यार वेगळो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय कला अकादमीच्या कार्यकारी मंडळान घेतला। रिपोर्टर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।